गिरेस्त असो उत्सव. गिरेस्त म्हळ्यार पैशाच्या दिश्टीन न्हय तर कलाकारांच्या दिश्टीन, तांच्या नदरेंतल्यान एक राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय माची सगळ्या कलाकारांक हो लोकोत्सव दिता. एका वर्सा ह्या लोकोत्सवात परदेसांतले कलाकार सुद्धा आशिल्ले. दर्शकाच्या नदरेंतल्यान हो गिरेस्त इतल्या उपाट संख्येन लोक ह्या उत्सवाक येतात. गांवच्या देवाच्या जात्रेक, दिवजांक वा फेस्ताक जशे लोक जमतात तितल्याच उमेदीन आनी उमळशिकेन लोकोत्सवाक दर वर्सा लोक येतात, ताची वाट पळयतात. हस्तकलेचे इतले मांड, वेगवेगळ्या राज्यांतले कलाकार, खऱ्या अर्थान हो एक खूप गिरेस्त उत्सव जावन आसा. हे गिरेस्त उत्सवाची आमच्या गिरेस्त परंपरेक धरूनच सुरवात करूया. मातयेचे पारंपारीक माले पेटवून लोकोत्सव 2020 ची सुरवात करची अशें मागता. खरोखरच ज्या पद्धतीन कला आणि संस्कृती खातें गेली 21 वर्सां म्हणजे खंयचोय कार्यक्रम हो खूब बरो केन्ना जाता तर ते खातें आपले चडांत चड आयडियाज तितून घालता आनी तो नाविन्यपूर्ण करपाची मोठ्या उमेदीन म्हाका दिसता गेली 21 वर्सां आर्ट एंड कल्चरचे डायरेक्टर्स आनी ताचो सगळो स्टाफ आणि तितून करून फाटली 3 वर्सां कला आणि सांस्कृतिक मंत्री बाब गोविंद गावडे हाणें इनोवेटीव पद्दतीन हो कला लोकोत्सव करपाची ज्या तुमच्या समोर दवरला म्हाका दिसता तांची तोखणाय करीत तितकी थोडी आनी खरोखरूच हांव सगळ्यांच्या वतीन तांचें अभिनंदन करता आनी सगळे जाण अभिनंदनाक पात्र आसा. तुमी नेटान ताळयो मारूनय तांचें स्वागत करचें अशें तुमच्या लागीं मागता. ज्या पद्दतीन तांच्यांनी व्यासपीठ सजयलां खरोखरूच जे कलाकार व्यासपीठ सजोवपा खातीर तांच्या सगळ्यांनी भाग घेतला, वांटो घेतला, त्या कलाकारांचें हांव अभिनंदन करता. वीच इज टोटली इको फ्रेंडली व्यासपीठ तांच्यांनी हांगासर करून दिला. लोकोत्सव 2020च्या निमित्तान पुराय गोंयभरचे स्टेज कलाकार तर वांटेकारी जातात, पण म्हाका दिसता गोंयभर आनी पुराय देशांतल्या जवळपास 20 ते 22 राज्यांतल्यान आयिल्ले कलाकार आनी आर्टिजन्स हांच्यांनी आपलो सगळो प्रॉडक्ट आनी विविध आपूण तयार केल्ल्यो वस्तू ज्यो सेल करपाक दवरल्या आनी विविध कलाकार जे हांगासर आपली कला सादर करतले खरोखरूच तांची तोखणाय करपाक जाय. ताका एक व्यासपीठ लोकोत्सव 2020 मेळोवन दिता हें खूब म्हत्वाचें आसा. ह्या 10 दिसाच्या कार्यकाळांत गोंयांतलेच न्हय तर पुराय राज्यांतल्यानी परदेशांतले आयिल्ले सुद्दां लोक हांगासर येवन ह्या लोकोत्सवाचो आस्वाद, लोकोत्सवाचो आनंद घेता आनी त्या निमित्तान म्हाका दिसता बरीच आर्थीक उलाढालूय बी ह्या लोकोत्सवाच्या निमित्तान हांगासर जाता. कितलेशेच जाण आर्टिजन्स म्हाका मेळ्ळे की तांच्यांनी सांगलें की लोकोत्सवाचो स्टॉल मेळपाक म्हणजे डायरेक्टली खुद्द मुख्यमंत्र्याकूय फोन करपी लोक आसा, आमकां स्टॉल म्हणून 2 जाय 3 जाय, म्हणजे इतक्या मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांची डिमांड ही लोकोत्सवाची खरोखरूच वाडल्या. त्या खातीर आमकां स्टॉल बऱ्या जाग्यार मेळूंक ना, आमकां स्टॉल बऱ्या जाग्यार मेळपाक जाय. सगळ्यांचो म्हणजे कल लोकोत्सवाचो स्टॉल मेळपाक आसता. हो कित्याक तर खरोखरूच त्या लोकोत्सवाच्या निमित्तान आपल्याक खंय तरी म्हणजे आपलो सेल मोठ्या प्रमाणात जातलो. म्हणजे हाजोच म्हणणें आसा की लोकोत्सवाक चडांत चड लोक येवन आपल्याक ज्यो गजाली आर्टिजन तयार करता त्या आर्टिजनाच्यो सेल जाता. म्हाका दिसता ग्रामीण भागांतले कितलेशेच आर्टिजन ह्या लोकोत्सवाच्या निमित्तान आपलो प्रॉडक्ट म्हण किंवा आपूण तयार केल्लो एखादो म्हणजे तयार केल्ली वस्तू ही हांगासर सेल केली वता. ती इट इज नॉट ओन्ली फॉर सर्टन पिरियड तर इन लॉंग रन ताच्या खातीर एखादें मार्केट तुमी उपलब्ध करून दिता. हे तितकेच म्हत्वाचें आसा कारण ताका कायमचें मार्केट जें आसा हें तुमी उपलब्ध करून दिता, कायमचो सेल ताका उपलब्ध करून दिवप आनी ही मोठी म्हाका दिसता जबाबदारी जी आसा कला आनी सांस्कृतीक खातें घेता. हाका जोड पावलान म्हाका दिसता गोंयकार तसो कलाकार आसा
तसोच तितक्याच मोठ्या प्रमाणात तो खवय्याय आसा. तितक्याच मोठ्या प्रमाणात म्हाका दिसता खावपी सगळ्यो गजाली आनी गोंयचे खाद्य संस्कृती जी आसा ही मोठ्या प्रमाणात तितक्याच तयार करपी बी तितक्योच आमच्यो महिला भगिनी मोठ्या प्रमाणात हितून सहभागी जाता. तांकांय बऱ्या प्रमाणात स्टॉल उपलब्ध करून दिवन गोंयचे वेगवेगळे खाद्य पदार्थ हांगासर एवेलेबल करून मेळटा. त्या बद्दल तांचेंय हांव अभिनंदन करतां. आमच्या लोकोत्सवाच्या दर्या संगमाचेर आज लागिल्लो आसात. म्हणजेच हो एकंदरीत लोकोत्सव आसा तो म्हाका दिसता गोंया खातीर एक पर्वणी जावन आसा आनी ह्या क्षणाची जी आज तुमी वाट पळयतात तो क्षण आयिल्लो आसा. तुमी ह्या लोकोत्सवाचो आस्वाद घेवचो, तुमच्या ल्हान माणकुल्या भुरग्यांची उमेद वाडीची, कारण गोंयची संस्कृतीचो संगम कसो आसा हे तुमी प्रत्येक वाड्याचेर किंवा प्रत्येक शहरान भितर वेगळे वेगळे विविध कार्यक्रम जातात तातूंतल्यान तुमी अनुभवतात. पूण हो असो एक खाशेलो कार्यक्रम आसा तो एकाच जाग्याचेर संबंध भारताची जी लोकसंस्कृती जी आसा ताजे तुमकां दर्शन घडटा आनी चित्त थरारक अशें हे एक नियोजन किंवा तांची जी कला जी आसा ती सादर करता. अशा सगळ्या कलाकारांक हांव शुभेच्छा व्यक्त करता आनी तुमकां आवर्जून विनंती करता की ह्या सगळ्या कलाकारांक चे दाद दिवपा खातीर तुमचे सगळ्यांनी त्यांच्या ताळयांनी तुम्ही गजरान त्यांचे स्वागत करचे आणि मुखावेले जे 10 दीस जे आसात तांकां उर्बा दिवपा खातीर तुम्ही सातत्याने ह्या कार्यक्रमाक त्याचे मल्टी लेवल मार्केटिंग जावचे अशें तुमचे कडेन मागता. यह लोक उत्सव गोवा में पिछले 21 साल से मनाया जा रहा है, जिसमें हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों से कलाकार यहाँ आकर आप सबका मनोरंजन करते हैं. देश भर से हैंडीक्राफ्ट्स के लिए यहाँ पर स्टॉल्स लगाई जाती हैं, जिसमें यहाँ के लोग और हमारे जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनके लिए एक ही जगह पे पूरे हिंदुस्तान के हैंडीक्राफ्ट्स अवेलेबल रहते हैं, जिससे टूरिज्म को और बढ़ावा मिलता है. ये पूरा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैं आर्ट एंड कल्चर के डायरेक्टोरेट का हार्दिक आभारी हूँ, जिन्होंने इतनी मेहनत से ये पूरा पंडाल सेटअप किया, इतना बड़ा अरेंजमेंट किया. मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी का, जिनके दिशा निर्देशन में इतना बड़ा ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है. सादर असा कला आणि संस्कृती संचालनालयाच्या कर्मचाऱ्यावतीन मोरुलो असो सजानुलो मोर सुगुरुलो अंगान खेळ कसो मोरुलो मोरुलो अशी शबाश 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 शबाश. अशी मोराची ताली पिली पिसारली मोर सजानलो मोर सुगुरलो. अशी मोराची ताली पिली पिसारली मोर सजानलो मोर सुगुरलो. अंगाणी खेळ कसो मोरुलो, अंगाणी खेळ कसो मोरुलो. सजानलो मोर
गजर सादर करतात मेर्शेचे ओम शवशिंभो मंडळ. आगे बढ़ते हैं नृत्य की ओर, पर अर्थात नृत्य और संगीत का अनूठा मेल. अगली प्रस्तुति में गुजरात से केरवानो वेश देखते हैं.